हॅलो फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बोर आहे समजा तुम सगळी बोर आहे म्हणून. आणि हांव या बरो आतां मोटली तू लेट ब्लॉग कित्याक काय म्हणून गुड इव्हनिंग कित्याक काय आज सद्या टायम जाला 5 आणि ब्लॉग आधी स्टार्ट केला आहे. आज स्टार्ट केला म्हळ्यार हांवें उडो वोद काडलेलो पूण वेलकम करूं न्हय. ओके, सो ब्लॉग हांवें उडो शूट करपा लागलो स्टार्ट केल्लो कितें कितें कोतालें. सो तेगे रेसिपी बी हांवें शूट केल्या पूण हांवें वेलकम करूं. सो आतां हांवें तुमकां वेलकम आतां कोता. आनी आतां हांव सद्या भायर सरता मातशा रिक्षा घेवन भाड्या वयता. सो आतां भाड्या वचून येता. ताजो म्हळ्यार सकाळचा शूट केलो तो आनी हांची गेली रेसिपीची. सो तुमी एका जाय दिसान चोयला आसतलो ब्लॉगाचेर आनी ते सातशे पण तयार आसा जालें आतां. आनी हांव बरें येयलो ना, म्हाका नाडू येयला. आतां हिंग येयला डिप्रेशन. आतां हिंग येयला सांगता न्हांवपा या खंय खंय न्हांवपा या. बाबा म्हाका एक दीस ऑफ म्हाका म्हाका रेस्ट घेवपा जाय न्ही दोनय. हांव 2 दीस नायट शिफ्ट करून आजून न्हिदलो ना. म्हाका गरमी जाता, म्हाका न्हांवपाक रा रे नायट शिफ्ट केला जाल्यार डे तूं खंय आलो तर न्हिदो. डे हांव मातशी बिजी आसता. हां डे मागीर तुगे मिस्टेक न्ही. तुवें नायट केलो मरे मागीर डे आनी तूं तुगे काम कित्याक येता. डिप्रेशन. तूं नाडू येयलो म्हाका न्ही न्हांवपा. हांव ना न्हांवपा केस ना खंय न्हांवपा मेळटा. न्हांवपा वयता तितलें मोताय नाका ना गुडेर खंय न्हांवपा मेळना. तो खंयचो तो काम तेजो गेलो तो ते कॅनल हांव सांगता चल कॅनल उदक ना तुमगे थंय हाडल्या वचूं उदक ना. हाले आनी हाले ऑफा. अरे हाल म्हाका ऑफा हाले ऑफा म्हाका चल 5, 6, 7, 8 तारीख म्हळ्यार हांव अंडरग्राउंड. अरे 7, 8, 8चा म्हाकाय ऑफ आहे. हाल 6 वयकू काम आहा म्हाका. 9 तारखेर ना 9 तारखेर म्हाका मा 9 तारखेर म्हाका मा. आयज पासून आहा तो न्हांवपा हेंचो या मुगो ना गो आयज न्हांवपा ना. आनी हेंचो आज कोता होतोय दुकरा मास. आनी हेंचो गेले तुमकां हांव दाखयता रेसिपी सगळी. ओके, ते कितको करता बट तें सगळें रेडी करून दवरलो आहा तेणें. सो फकत दाखयता तुमकां. हें तें मास मडगोसा हाडलेलें आनी होतोय कातरलो आहा कांदो आनी ते नुसवण बी मॅगी बी रेडी करून दवरल्या. आनी ते भिंडा सोलां मिरसांग्यो ते उदो हेजे आमचाणीचे सगळें रेडी करून दवरलां. आनी कितें घालपा गो आतां तेंचो घाता मीठ. पयलें मासा मीठ लायता. कितको सोलातो करता एक मॅगी मीठ आनी मॅगी. ते मसाला लायन दवरपाचें वो कितें करपाक तें कितें करता चड वता तितलें चड पडटा. मागीर तें लायन धुता तो अशी केदां कोताय. आतां तें लायन दोन सायें करपाचें सगळो मसालो बी लायन दवरपा सगळो. उदक घालून लायताय पयलें म्हाका आवडना. आनी आमचाणी उदो आमच्यान उदक जाय जाल्यार घालपाचें ना लिंबू घालपाचो मातशें. तुवें जाय जाल्यार आमचाणी उदक घालपाचें नाल्यार लिंबूय घालपा जाता. पूण ते तेगे रेसिपी सांगता तुमकां. अशी तें मिरसांगो सुकेल्यो हांव आनी जायता घातलें तिखसाण जायता जाल्यारूच. भिंडा सोलां तें तिकी ते सगळें तेगेलें ब्लॅक पेपर आनी घाल. ओके सगळें घालपाचें आनी कितें घाता इनाग्रो देशी इनाग्रो घालचें. इनाग्रो चड घाल ना थोडी अशी घाल. ती नसून तशी घालपाची झाडां बीन झाडां जाय. ते सगळें मिक्स केलें तेणें वोद. आतां तेगे आनी कितें उरलां हें जायना हळदी पिठो. आनी मागीर तितून घालपाचो कांदो. तितून तो कांदो पळय खावण बी कांय मानाय चलो नाही दवरपाचें.
लायन धुतला आनी टेस्ट येता हॅलो रे other look ಸೊ ಒದ್ದಿನಿ ती ಆಯ್ತು तिकी कालापुर बी गायला ती ओदी ग्राइंडर बी कोण घाताय म्हणजे मिक्सरा मागीर पिठोय घाताय बट आमगे शेफान डायरेक्ट गायला सद्या आणि सोपिया आणि या सोपिया पिया घातिल्लो बरो मातशें खर सांगले मग तुगे मागीर कमेंट येता तुका ऐकपाक जायना तुका मायक दिवपा पडटा म्हाका मागीर पिया घातिल्लो आनी मातशें टेस्ट येता हां पिया घातिल्लो टेस्ट येता खंय आनी कितें उरलां लावपाचें आनी हे घालपाक नसोड न्ही दळायन थोडे आतां आनी व्हडली पीठ घाता एल्ले कापता आयज ते धाडापा मनीस न्ही स्पेशल हाडला बाबा नसोड धाडपा जाय तूं आनी कितें म्हूण घालची तितू काय नाका तेश को धाडायचो हो कट्टा सारको बी खाम कट्टा धाडापा रागवती धरना कोणाले कर रे ते धाडायले मनीस मार्गे हाडलो हें धाडापा आनी ते धाडायलोली तितू घालपाचें हांकडे हितू सगळें हाडलो ना पासून मातशें जाल्यार पुरो ती कसून मोठी आला ते नसून ते धाडलेली ना तेची या तेची सो आतां सगळ्यांनी मिक्स करपाचें तितून घायन आनी हें सोमतें लायन दवरपाचें कितू दवरपाक रातीका करता आं रातीका करतले शिजयतले रातीक शिजयतलें आतां मिक्स करून दवरपाचें तेची सो तुमकां सोमतें मागीर तें मागीर आमकडे शिजयत तें दोन मेळटा सो आमी ते सद्या आतां येयले जेवपाक आनी जेवपाक तेंचून केल्लो पुलाव बिस्तो आनी थंय सॉसेस चिल्ली केली ताणें आयज देपराच्यो आं आमी आतां आयलो वयताले मम्मीनान तेशी तेंगे ती टँक तिंगा तेशी हेचो पिकोवप ते दोग जाण झूम केला होबोना दिसती पोटाय जाता तुमकां बरोबर झूम केला थिंग भाजी घायल्या होबो वयताय ते नावेली चर्च आम नावेली तोर व्हरो आयिल्ली कोणा तोर दवरपा आयिल्ली ती व्हरपा आयिल्ली ट्रॅफीक आतां आमगे राय वयताय आमी मात मार्गां पावली पेट्रोल घातलें मोवीन बायकाक आतां वयता आसतना हे चोडा दिसती पळय आडसर आनी ते आडसर खाता हाटले कितें जाला हांव होत पिलो तेची कोण ते बरें नाही आमटे येतं लागते ते कसं लागला बरें हांवें एक पयलीं खाल्लेलें म्हाका तितूं बरें लागलो ना बरें ना कैसा लगा था टेस्टलेस जैसा लगा था तो है खाता तो है बरे अरे हाँ टेस्ट कैसा लगता ते होताचे लागता ऐसे म्हाका खबर ना म्हाका कसं बरें लागलं ना हें ऐसा लागल पयले फाटी हाडसर कसं लागले सो आतां आमी ते पावले राय हेंच्या थिंगा आनी येल म्हणटरी आमगे हिंग ते आनी तूं जाय जायता जाल्यार पिको हुंया म्हणून पिको 2 दीस आसलो हिंगा थोडे दीस आतां वचपाक आमच्या बारा परत आनी ते एकले
इश्टाड हें येयलें म्हणटरी सांगार थोडो जाय आतां हें मेन मागीर ते आनी आमगेलें ते म्हज्या पांयां काय येवपाचें ती गो ते आतां येयलें एक आतां कळ्ळें हांव येयलो म्हण स्टार्ट खेळपा स्टार्ट आवडटी ना काय लिली काय ना थिंगा बघली पिकली लिली हॅलो हे आंगार थोडो म्हज्या चे सेकंड दिला आपूण हाय कितें जालो आं कितें जालो येयलो म्हणटरी 5 मिनटांची बगले खेळपाक वयता हिंगा एक तें कितें जाता तें बोकड्या ये पिक्यो तुकान कितें जाता गो आता पांय कुट्टाच हय आतां हेंचो बगले खेळपाक हेंचो बगलेचो तेव्हा तांगेलो रोकडो ए लिली चो चो या यो 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 लेला यो यो येलो कम ते येतालें ते चल येलो म्हणटा चडपता ते केश कम येलो कम हेंग कितें जाता तें गायलो हाड गायलो चो या आमी चो आतां थंय हें घेवन येयले आमी तोरां आतां हेंचें आनी करपाचें तुमकां जायत जाणां मेळ्ळो ना पिकल सो तेका लागून आनको तोर घेवन येयलो आनी आतां ती आनको करपा दवरल्या हांवें थंय आतां ती आनको जायन रेडी जालें म्हणटरी मागीर आनको सांगत तुमकां आनी तुमकां कोणाक प्री बुकींग जाय जाल्यार कोरया आनी दवरें कित्याक ही रोखडी काबार जाता म्हाका दिसताय कित्याक ती 2 दिसांनी काबार जालोले 2 डबे आसलो व्हडले चोय कितें करून नाचयत तो चोय तेंकां तेका गारी आहा म्हळ्यार चोय तो हाती मेळना चोय तेशी धांवलो ते मार्केटाचो इश्ट धांवलो चोय तेका लागून सोण गेलो आमी मेळना केस्सो मेळना मार्केटात थिंग वयताय म्हण जाल्यार आतां हिंग तेका ती आनी मेळटा खेळपा आनी हिंगा रावपाक वता मार्केटात चोय ते येयना तेशी भोंवता चोय उचल्या भोंवता आनी एक हेंची आहा चोय आसूं गो या गो ना जाल्यार मागीर हाल्या रे हेंचो हालो रे नाल्यार या यो ही दोगांयनी ही माय आनी एनसी ह्या दोगांयनी आतां ती दोरू भोंवताय ते ही ते वयल्यान वयता आनी हे ते झाडां वयता तेका दवरपा आतां ते चड रावलो हॉर्टिकल्चरा कितें घेवपा रावलो गो कांदो आं आनी कितें फ्रुट्स कान घेता आनी काल किल कशें गो थर्टी उडो मसाला लायन दवरलो न्ही तें पर आतां तें आतां शिजो बरें लागवा आसता तें उरलो मागीर दाखयता आतां मोवीन खेळपा वयता तो इतरी मागीर दाखयता तितून म्हळ्यार शिजता तें तो येता म्हळ्यार सो थंय हांव गेलोलो खेळपा आनी खेळोसा आतां येयला आनी गरम जाता म्हूण तूं म्हणटलें टी शर्ट बी खंय काडून गेले टी शर्ट बी काड भायर उडयलो हांव गरम जाता सारकी आनी रावना जायना ओके आनी ओडोर हॅन्सून केलोलें तुमकां दाखयलोलें हॅन्सू करता तें दुकरा मास सो तेगे तें जालां आनी आतां आनी एक डीश करता ती दाखयता शूट केला सो तेणें खबर ना शूट केली ती ओके ती शूट केली ना खंय सो ती दाखयता आनी आतां कोत्तें चाव सो आतां चाव करता आनी दाखयता कितें करून करता तें सो आतां हिंगा आहा रेडी दुकरा मास ओडो तुमकां दाखयलो थंय तें आनी फकत तेणें तितून फकत तें सिजोयलें तें न्ही गो डायरेक्ट तेल बी कितें घायल्लें ना तेजे वस्त ती सगळी ऑसीचेरी जाला आनी ती केली ओके हें जालें तेगे रेडी सो आतां हें मास केलें तेणें रेडी जालें तेगे सिजन बीन आनी आतां तें खाण जाला आतां कित्याक काडलो तें जाणा तूं म्हाका खावपाक हांव खायना एक्चुली पूण आतां तेणें दिलां कितको जालें तें
सद्या टेस्ट बरो आहा सो म्हाका खबर ना हांवें पयलो पाट खायला मास सेकंड टाइम आनी सेकंड टायम आनी एक पाट न्ही ते कोविड्स आयलोले तेन्ना आतां रिसंटली तेदो ते फर्स्ट टायम तेदो ना तेदो आमोगा नासलो तेदो काजारान न्ही फर्स्ट टायम आमी दोगांयनी येयलो तेदो फर्स्ट टायम एक पाटी मास केल्ले शिकून आमगे हिंगा केल्ले देपरो येयलो ते घरा कडेन म्हणून लागलो आपूण मास कोता मास केलो आनी केन्ना असो मास खायना मास म्हळ्यार एश कोन दुसरे भाशेन केसले केलो मास खायना हांव फकत हात ती चेरीसा खाता सॉसेजी खाता सो तेणें म्हाका ते दीस एक दीस केले आनी म्हाका खावयले तेणें ते दीस तेच एक पीस आयला बारकेलो आनी सेकंड टायम आनी थोडोसो खायला आतां डिफरन्स चिकन लायक मासा मोद्यान चेरिसा मोदे तूं म्हणटलें हांव चेरीस खाता पूण हें कितें खायना काय म्हण जायत लोक खायना सो म्हाका तेश कोन म्हाका खबर ना कितें म्हूण बट म्हाका एशें कोन्न मास खावपा जाय दुकरा मास एशें कोन्न दुसरे भाशेन कितें भाशेन केलो आनी म्हाका खावपा लायक ना अशें करून सो आनी खायलो जाल्यार पासून न्ही म्हाका मागीर एक पाट्यान खावयलोलें तेदूस मागीर म्हाका मागीर कितें जाता सारकें आख्या जिवा म्हळ्यार म्हाका तें पोस ना मागीर सो तेका लागून खावपा वचना फकत म्हाका जाय तें खाता चेरीसां खाता मासाची ती जाल्यार काती खायना चेरीस पासून सो हांव तीच खाता आनी तितलें आमी गेले हांव खायना हें आतां तें छापाचें हांव खावपाना तें खावपाना म्हूण तें कोता चाव दोगां कडेन थंय चाव सगळो तेणें रेडी केल्लोलें ऑर्डर हांव खेळपाक गेलो तें सगळें रेडी करून दवरलें तेजें वेजीस बी सगल्यो कट करून मिक्स बी करून दवरलो हाय तेणें आनी आतां तें मिक्स कोता तें सगळें केलो तेणें ब्लॉक काडलो एक्चुली ते ब्लॉक काडपा तेणें गडबडीचें केलें तेका लागून तेणें काडना ब्लॉक कित्याक तुमकां खबर आसतलें 3 दीस कितें उदक ना खंय सो मागीर तेणें 3 दिसा आमगे पुरमेत करपा तें उदक बंद दवरतालें बोलता एक दीस पावत जाल्यार खबर ना तें मिक्स कोत्ता तें कितें कितें घालता तुवें सांग मरे सांग आतां सांग कितें कितें घायला कॅप्सिकम स्प्रिंग ऑनियन कॅरेट आनी तांतें एक पियाव घायला एक पियाव आनी तांत न्ही गो आनी ती हय चाव हाक्का नडलो सकळ्ळें मीठ घाय आनी आतां तें मिक्स करता जालें आज आमगे डिशीच चाव आनी तेशी दुकरा मास दिपा पेट सो ते आतां आमी ते येयले हेंचेर जेवपाक आनी आमगे जेवणाचो ते हा देपरां केलो तो पुलाव आनी सॉसेजीस देपरां केलो ते तेगेले सोरपातेल आनी चाव आत केलो तो आनी ते हेंचो प्लेट चाव फूल आनी तेणें तें मास केलो ते दुकराचें ओके ही तेगेली आनी ही प्लेट म्हगेली सो आतां आमी जेयताय आनी मागीर मेळटाय सो थंय आतां आमी जेन बी येयली आनी आतां सोंपयता न्हिदपाक कित्याक सकाळीं म्हाका मातशें आहा काम हालें एक्चुली हालें म्हाका शो ना काम ना आमगेलें एक वचपा बँड आहा आमकां शो ना हालें बीन बट म्हाका आनी काम आहाय सो म्हाका आनी रेस्ट ना म्हगे तें काम ना जाल्यार आनी काम म्हाका लायनीन सारकी रेडी आसताय आनी आयचो ब्लॉग कडेन तुमकां सगलो तूं म्हणटलें आख्खो जेवण दाखयलें म्हण जेवण दाखयलां सो आयज फकत रेसिपी शूट केल्ली चड आनी कांय करूं ना आनी जस्ट मडगांव गेल्ली मडगांव म्हळ्यार नायल गेलोलें आमची कोणाक चड दवरपा लायलें कित्याक पिकल सगलें जालें काबार कित्याक जस्ट एक दीस विडियोचेर कितें सांगत ना दुसरे दीस म्हळ्यार रितुले फोन म्हाका आनी पिकल टोटली काबार ओके आनी जायत जाणां जाय पिकल सो ती तेका लागून सोमतें आनी करपा हें केलां डिसायड केलो आनी हाडलें तोरां ओके सो आतां चोया केदो जाता ती तेका मातशें टायम वयता सो मे बी 15 days मे बी 20 days जातोलें म्हणजे आनी एक 10-20 days मातशें दवरपा जाय कित्याक तें कोरमो तें बरें तेदो तें बरो लागता ओके सो आनीक हांव म्हयनो वयतलो सो तो म्हयनो जालो म्हणटरी मागीर कडेन मेळटा तुमकां कोणा जाय जाल्यार ओके आनी आयचो ब्लॉग हांव हिंगा काबार कोता आनी जर तुमकां आयचो ब्लॉग लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक कराय आनी म्हज्या चॅनलाचेर कोण न्यू आहाय जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराय सो मेळ्या नेक्स्ट विडियो टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट